हार्दिक स्वागत करता. आज आम्ही चैतन्य महाप्रभूले गौर पौर्णिमा स्पेशल घेऊन आलेले असती. पुराज आणि एक से बढ़कर एक पद सांगचे तुम्ही लास्ट पासून बैसून श्रवणम कर का आणि ऐकून आनंद घेऊ का म्हणून रिक्वेस्ट करतो मी सर्वाला. फर्स्ट प्रोग्राम मंगलाचरण तुकून स्टार्ट करूया. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हांगाशिले सकट भक्तवृंदाक हांव धन्यवाद सांगता, वेलकम करता. आयचे आमगेले चैतन्य महाप्रभूले स्पेशल आविर्भाव दिवसाचे प्रयुक्त आजी आम्ही कीर्तन सेक्शन असं तुम्ही पुरा एन्जॉय करता. हं. तशीच हांव मधी मध्ये ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ लिहिले सांगूक हांव प्रयत्न करता देवाला आशीर्वादाने. सो तुम्ही ऐकून असे पुरं इतलं तुम्ही भक्तीपुरा सेक्शन ऑलरेडी तुम्ही अटेंड करता आसती. सो पुरा ಗೊತ್ತಸ್ तुमका विषय जाल्यार मागेल प्युरिफिकेशन खातीर हांव सांगता. सो हांगेले चैतन्य महाप्रभूले एक डिवाइन अपियरन्स जालें खंय म्हळ्यार नवद्वीपांतू ते वेस्ट बेंगाल आसा. ते वरे केदारना गौर पौर्णिमा म्हळ्यार ಪೂರ್ಣಿಮಾ ದಿವಸ ಫುಲ್ ಮೂನ ದಿವಸ 540 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈರ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ जालेलें आसा तांगेलें गौर पौर्णिमा आमगेलें. सो तांगेलें आविर्भाव दिवस आमी सेलिब्रेट केलेलो आसा. त्या दिवस वरे सेम 540 इयर्स बॅक लुनार एक्लिप्स आशिल्लें. पयर वरे चंद्रग्रहण आशिल्लें न्हय. तशींच त्या टायमार वरे सेम सिच्युएशन आशिल्लें. आनी थंयतुले जनाले ट्रेडिशन कसं म्हूण सांगल्यार ही गंगा रिवराले राबून तांणी हरी हरी म्हणून कुगूच खंय ते एक्लिप्स टायमार तशी त्या मोमेंटरीची देव कसं करता म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू त्यांनी लॉर्ड अपियर जातात खंय जगन्नाथ मिश्रा आणि सचीदेवीने तागेला आनम्मा जगन्नाथ मिश्रा आणि सचीदेव तांगेल घरांत तो अपियर जाता देव. सो तशी तांणी एक आणि त्यांनी नीम नीम टिरी न्हय नीम म्हळ्यार कसं म्हणचे तुका इक्लप्टस न्हय ताजे उणाक तांणी जाल्ल्या निमित्त तांकां लविंगली निमाय म्हूण आपयतात ताका. सो तांगेले व्हेरी बरें तुमी पळयत एक एटमॉस्फियर इतलें एक चांटिंग आनी होली नेम ऑफ आनी फील जावन आशिल्लें. तशी डिवोटी केन्नाय एक अरेंज कसं न्ही डिवोटी सांगता ते आमगेले सांगता की देवान हें अरेंज केलेलें म्हळ्यार तें एक ऑस्पिशियस टायमार तेंगेलें अपियर अपियर जावका पुरा जन चांट करता आसत हरी हरी म्हूण तसले एक टायमार देव अपियर जालेलो आसा. ओके. हांगा नादी अंतू. सो तशी नेक्स्ट आम्ही फर्स्ट कीर्तन या पळया आणि मागीर मुखारसून थोडे थोडे म्हाका तशें सांगता हांव. नेक्स्ट कीर्तन ही आसा वैष्णवी भट माताजी अबुधाबी तुकून जॉइन जाता आसा ती. नव गौरवरम नव पुष्पासरम सची सुताष्टकम सांगता आसा ती. हाजी फर्स्ट ट्रान्सलेशन सांगूक येता आसा ती रश्मी भट माताजी. हें बरयलां सार्वभौम भट्टाचार्य स्वामीन ट्रान्सलेटर आसा. हरे कृष्णा. स्टार्ट करत रश्मी भट माताजी तुम्ही हरे कृष्णा मागीर वैष्णव भट माताजी मुखारसिया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ನವಗೌರವರಂ ಸಂಸ್ಕೃತ ರಸ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ ಹಂಗ ಗೌರಾಂಗಲೆ ಬಣ್ಣ ವರ್ಣನ್ ಕೆಲಲ್ಲಸ್ ತಂಗೆಲ್ ಅಂಗ ಬಣ್ಣ ಕುಂಕುಮದಕ್ಕುನ್ ಭರ್ಲಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಬಣ್ಣ ಜಾವನಸ್
तो नवे जावन फुल्लाचे बाण सोडच्या नित्य मनमत जावन अस तो आनंदाचे नवे नवे मनस्थिती बोरनो अस कादंबरी नृत्य प्रदर्शन करचे मस्त इष्ट पावता ತಂಗೆಲೆ ಅಂಗ ಬಣ್ಣ ಬಂಗಾರವರೆ ಅಸ್ಸ ಹಂಗ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ सांगता की हाव सची माताले सुंदर चरडू गौराक नमस्कार करता ತಂಗೆಲೆ कांतियुत आशिले बಣ್ಣ लोणी बಣ್ಣवरे अस तो कृष्णाले वैरी प्रीतीचे नित्य मधुर आस्वादन करता नवविध भक्तीचे प्रक्रिया कार्य करचे चे तगेले इष्ट तो नव त्या केल्लल मात्रान नव पट नवे नवे रीतीचे शाईन जतके तगेले वर्णन तितले चंद कोण बरेल असतानी तो मस्त प्रीती स्वभाव दक्कून बोर्नस तसले गौराक सची माताले सुंदर चरडू गौराक नमस्कार करता म्हणून सांगताची तशी तरडांतू तो श्रीहरीले भक्तींतू मग्न जावन अस तन्नी हरिनाम जप करताची जप करताना तंगेले भोटांतू पवित्र नामाचे काउंट करता आशिलिंचके तंगेले दोळ्यांतू प्रीतीचे उद्दाक ಹೊಳ್ತಾ आशिले तसले सची माताले सुंदर पुत्र गौरांक मिगेल नमस्कार चारी स्टांजा अशेच की भौतिक अस्तित्वाचे दुःख काण उडयतलो तसल गौरव आमगेलो म्हूण सांगताची कृष्ण प्रेम मेळचेची मोवाचे मोव जनाक प्रेरण करताची तो भौतिक प्रपंचाचे मोह बंधन काणू घालता तसन सची माताले सुंदर पुत्र गौराक मिगेले नमस्कार शुद्ध भक्तीक प्रेरण करता तंगेल प्रीती सेवकाक अत्यंत आकर्षण जावनो अस तंगेले नाटकीय नृत्य मुखांतर हल्लीचे बायलमेनशाक मन नृत्य करच तशी करता आसताशी सची माताले सुंदर पुत्र गौराक हाव नमस्कार करता संचिष्टांजा अशेच की तंगेले तोंडानी मधुर मधुर स्वर येताले विणेचे स्वराक रोमांचन जावन करताळ घालताले भक्तांक भक्ती सेवे अंश दक्कून भरलेले नाटकीय नृत्य प्रेरण करताले तसल सची माताले सुंदर पुत्र गौराक मिगेल नमस्कार सताचे असी कलियुगाचे संकीर्तन चळवळींतू तंगेले असची तो नंद महाराजले पूतू वापास आयला हे बुंचेरी असाधारण अद्भुत आभरण घेऊन आयला तंगेल उपदेशु जनन मरण चक्राचे सूक्त जावन अस माताले सुंदर पुत्र गौराक मिगेले नमस्कार तंगेले दोळो पाद कमल तंगेले ड्रेस सूर्याले किरणवरी तांबडे जावन अस तंगेल नाव उच्चार करताना तंगेल स्वर स्वल्प स्लो जाताले तन्नी विश्वाक पुराक जीवनाक जावचे घोडाव परंबोळू जागृत करताची सची माताले सुंदर पुत्र गौराक मिगेले नमस्कार हरे कृष्णा हरे कृष्ण नव गौरवरं नव पुष्पशरं नव भावधरं नवलास्यपरं नव गौरवरं नव पुष्पसरं नव भावधरं नवलास्यपरं नवहास्यकरं नव हेमवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं
नवहास्यकरं नवहेमवरम् प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् नवप्रेमयुतं नवनीतशुचं नववेशकृतं नवप्रेमरसं नवप्रेमयुतं नवनीतशुचं नववेशकृतं नवप्रेमरसं नवधा विलसत् शुभप्रेममयम् नवधा विलसत् शुभप्रेममयम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् हरिभक्तिपरं हरिनामधरं करजप्यकरं हरिनामपरं हरिभक्तिपरं हरिनामधरं करजप्यकरं हरिनामपरम् नयने सततं प्रणयाश्रुधरं नयने सततं प्रणयाश्रुधरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् सततं जनता भवतापहरं परमार्थपरायणलोकगतिं सततं जनता भवतापहरं परमार्थपरायणलोकगतिं नवलेहकरं जगतापहरं नवलेहकरं जगत्तापहरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् निजभक्तिकरं प्रियचारुतरं नटनर्तननागर राजकुलं निजभक्तिकरं प्रियचारुतरं नटनर्तननागर राजकुलं कुलकामिनी मानस लास्यकरं कुलकामिनी मानस लास्यकरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् करतालवलं कलकण्ठरवं मृदुवाद्यसुवीणिकया मधुरम् करतालवलं कलकण्ठरवं मृदुवाद्यसुवीणिकया मधुरम् निजभक्तिगुणावृत नाट्यकरं निजभक्तिगुणावृत नाट्यकरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् युगधर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणीषुचित्रं भवभावोचितं युगधर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणीषुचित्रं भवभावोचितं तनुध्यानचित्तं निजवासयुतं तनुध्यानचितं निजवासयुतं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं
प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वखनामधरम् वसनं वदने स्खलितं स्वखनामधरं कुरुते सुरसं जगत जीवनं कुरुते सुरसं जगत जीवनं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे प्रणमामि शची सुत गौरवरम् प्रणमामि शची सुत गौरवरम् प्रणमामि शची सुत गौरवरम् हरे कृष्ण हरे कृष्णा वैष्णव भट माताजी ब्युटिफुल सिंगिंग भारी छंद कोण सांगेल सची सुताष्टकम पटी येऊन तुम्ही सॅव देता सती अशी मुखसून सॅव देऊ का ब्युटिफुल सिंगिंग थँक्यू सो मच माताजी अंत धन्यवाद तुमका भगवत पुराण कुंकणी टीम तकुन हरे कृष्णा तशी रश्मी भट माताजी द्वारे वर्ड टू वर्ड मीनिंग किती छंद कोण सांगेल तुमक वरे धन्यवाद माताजी ಸೊ ತಮ್ಮಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಕ ಅನಿಕನೆ ತಂಗಿಲೆ ಆಮೇಲೆ देवाले चाइल्डहुड पास टाइम थोडे एक सांगू प्रयत्न करता देव सान असताना वंडरफुल पास टाइम भरपूर केलेलं असं तांतू एक पटी तांगेले कोटी आडंत घोडो 100 रुपयेतके दिवोडू हा तशी हे सांचेरಡು ಕಸ್ಸನೆ ಭಯನ ನಿಮಾಯ್ಕ ಹಾ ಕಸ್ಸನೆ ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ दावनु क्रॉल करनु ताजेर बैसनु ताजेर खेळनु ताजेर निंदोनु पुरा करताना पुरा लागेशील पुरा टेरिफाईड तांणी भिवून काय ना कसं करत की हे दिवोडू म्हणून दिवडाक वरे कळले हे देव म्हणजे न्हू पीसफुली कಡೆ ತಕ್ಕ ಸೋಣತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳನಿ ಲರಿ ದಿವೋಡ್ ಮಳೆ ಕೋಣ ಆಮ್ಗೆಲೆ ವಚಿನವ ಬಲರಾಮ್ ವಚಿನವ ಸೊ ಶೇಷನಾಗಿಸ್ ಬಲರಾಮ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊ बलराम का लेक कृष्ण अक्कने करता होय नव्हे सो चेरुಡು हॅपली ताजोड खेळणू कडे ते सोरपोत तशी अनेक पटी कसं झालं मला रे निमाय भरती रडताना लागी घरच्यान पुरा चांट करचके हरी 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 म्हणचके कृष्णा म्हणचके गोविंदा म्हणचके त्यांना कुशीर हाशिके निमायन भारी खुश तक्का देवाला नाव घेतलं री तशी जनान पुरा ताक पळेल कुळे हरी हरी म्हणचे कृष्णा म्हणचे अथवा देवाले कृष्णाले नाव घेवचे ಸೊ ತಶಿ ಆಮ್ ಹೆಂಗ್ ಪಳವೆತ್ತ ದೇವಾನ ಪ್ಲೇಫುಲ್ ವೇದಲ್ಲರಿ ಇವರೇ ಅಡ್ನ ಸಾನ್ असताना ಪ್ಲೇಫುಲ್ ವೇ ಪುರಾ ಜನಲೆ ತಕೊನು चांट करिशिले देवाल नाव नवे तशी म्हणून आम्ही हंगा आलोचन करीत तशींची आम्ही नेक्स्ट वचा नेक्स्ट कीर्तनी आपे थांब या नेक्स्ट कीर्तनी असती विजया विषणे माताजी त्यांनी मणिपाल तकून जॉईन देत असती गौरंगा बोलीते हबे पुलक शरीर सांगता असती तशींची नरोत्तम दास ठाकूरजी बरेल आहे स्वामीनं तशी प्रार्थना बुक्कातून अडॉप्ट केला बेंगाली लँग्वेजर असा माताजी तुम्ही ट्रान्सलेशन सांगून पद सांगेत हरे कृष्णा प्रणाम्स माताजी हरे कृष्णा माताजी शुरुवात अर्थ सांगू प्रयत्न करता केदा आमकां ते भाग्य मेळटा केदा आमगेल देहान तो कम पंजत्ता आम्ही देवाले गौरांग महाप्रभुले नामस्मरण केल तशीची आमगेल देहान तो कम पंजत्ता हरे कृष्ण महामंत्र जप करताना केदान आमगेल दोळे दुखून भावूक जावन उद्दा येता केदान आमगेले देवाले नित्यानंद प्रभुले आमकां कृप मेळटा केदाना तांगेल कृपेनी आमकां ह्या भौतिक जगताचे आशे पुराय आमकां मस्त सान म्हूण दिसता केदान आमगेल मन परिपूर्ण जावन शुद्ध जाता केदान आमी ह्या भौतिक जगताचे आशे दुखून भायर येतात की तेदान आमकां अर्थ कोण घेवचे जाता की वृंदावन म्हळ्यार कसने आणि राधा आणि कृष्णाले मध्ये आशिल्ली प्रीती
आणि तांगेल मध्ये आशिल्ले संबंध म्हणल्यार कशी म्हणू तेदाना मेगेल हे आध्यात्मिक जीवन सफल जाता केदन हांव उत्साहपूर्व जावन पुस्तक वाचिता हे स गोस्वामी सांगत श्रीला रूप गोस्वामी आणि श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामीले नेतृत्वांतो हंगेल निर्देशनांतो म्हाका अर्थ कोरून घेवचे जत्ता राधा आणि कृष्णाल मध्ये आशिल्ले अपार प्रीती मेगेल एक आशा आस की हे स गोस्वामी श्रीला रूप गोस्वामी आणि श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामीले पादकमाल प्राप्त करचे म्हणून नरोत्तम दासजी तांगेल पादकमाल अंतू प्रार्थना करताची कीर्तन सांगू प्रयत्न करता मा गौरांगा बोलीते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बोलीते नयने भवे नीरा गौरांगा बोलीते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बोलीते नयने भवे नीरा अरक बेनिताय चंदी कोरोना होइबे संसार बसाना मोरा कबे तुच्छ हबे अरक बेनिताय चंदीर कोरोना होइबे संसार बसाना मोरा कबे तुच्छ हबे विषयाचरिया कबे शुद्ध हबे माना कबे हम हे रामो श्री वृंदावना विषयाचरिया कबे शुद्ध हबे माना कबे हम हे राबो श्री वृंदावना रूप रघुनाथ पादे होइबे अकूती कबे हम भूजाओ से जुगल पीरीति रूप रघुनाथ पादे होइबे अकूती कबे हम भूजाओ से जुगल प्रीति रूप रघुनाथ पादे रहो मोरा आशा प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दासा रूप रघुनाथ पादे रहो मोरा आशा प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दासा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा दंडवत प्रणाम माताजी मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम्स माताजी. विजयाशिनी माताजी तुम्ही ಪ್ರತಿಪಟಿ ಒಂದು ಸೇವೆ ದಿತ್ತತಿ ಆಜ್ವರ ಭಕ್ತಿನಿ ಶ್ರದ್ಧೆನ್ ಸಂಗಿಲಸ್ ಮಾತಾಜಿ तुम्ही चंद कोण संगिलास खुशी जाल्या भारी चंद कोण सांगला आणि तुम्ही केदना ट्रान्सलेशन सांगतात मग खुशी जावची कले म्हणल्यारी कनी कनी नवे वर्ड्स यूज करतात तुम्ही आमचे गेलेले सो
म्हाका तितलें कामचें केलें न्ही. तितले छंद स्पश्ट जावन बरोवचें कळना. मदीं इंग्लीश हांव ऍड करता. तुमी छंद करून स्पश्ट जावन बरयता ती ट्रान्सलेशन. थँक यू सो मच. पद सांगिल्ल्याक बरें, ट्रान्सलेशनाक बरें. अशी मुखार सून येवं तुमी सेवा दिवका म्हणून भगवत करुणा कोंकणी टीमातून हांव तुमकां धन्यवाद सांगता आणि रिक्वेस्ट बरें करता. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम्स. आता नेक्स्ट कीर्तन यापचकिन पुढे आणखी एक लीला ऐकूया. देवाले हांव प्रयत्न करता. आनी कसं म्हूण सांगल्यार एक दिवस ट्रॅव्हलिंग ब्राह्मण तांणी येतात खंय जगन्नाथ मिश्रा घर कडेन. तेन्ना तांणी फुडें काला कसं म्हळ्यार तांणी आयले ब्राह्मण आसले तांणी वैष्णव जावन आसले तांणी इन्ग्रेडियंट्स घेवचे. तांणीच कूक करचे. तांणी कडेन देवाक कृष्णाक ऑफर करचे तशी. तशी हे ब्राह्मणाक बरे पुरे इन्ग्रेडियंट दितात खंय कूक करता. आणि देवा ऑफर करता कृष्ण ऑफर केलं तेन्ना सडनली आनी मागीर खंय आशिल्ली की तो धांवन येवन खावचें सुरू करता. तेन्ना ब्राह्मण कितले शॉक जाता. अरे आनीक तें भोग ऑफर बरी कर न्ही देवाक तितले भितर हाण दवरनाशिल्लें तितले भितर हाण खाली म्हणगे न्हू. तेन्ना फॅमिली म्हळ्यार कोण आमी जगन्नाथ मिश्रा आनी सची माता अप्लायज करता काय शरणांनी हें केलें सॉरी आनी पुना आमी इन्ग्रेडियंट दिता म्हूण पुरा कूक करचें कणकण जाय कितें पुरो दिता ती. अपास ब्राह्मण ह्यो कूक करता आनी देवाले दवरलेर वापास खंय अशी की चेडूं वापास येवन खावंक सुरू करता. अशी 3-4 पाटी जाता. तेन्ना रियली हाका ब्राह्मण कसं करचें म्हूण कळना. तितले भितर भरती रात जाला. तेन्ना ब्राह्मण बरें रियलायज जाता कसं की आसता हांन तूं म्हणून आनी देव बरें तागेलें प्रत्यक्ष देव ताका दर्शन दिता. तेन्ना देव बरें सांगता काय तूं फुडें जन्मांत कृष्ण हांव नाशिल्लें तेन्ना आयलां तूं आमगे थंय म्हूण सांगता काय तो. तशी कसन एक भाग्य पळया ते ब्राह्मणालें तशी ताका एक देवालयांचें एक दर्शन मेळटा. ताका डायरेक्ट देव खाता तशी आमी श्रद्धेरी भक्तेर दवरलेली अशी डायरेक्ट येत की देवू येवन खाता. परत इन्सिडेंट जाला हे कलियुगांत वरे तुम्ही पळयलें आसा कितली इन्सिडेंट आसा ती. तुमी श्रद्धेर भक्तेर दवरल्यार देवू येवन खाल्लेलें आसा. वय नव्हे. सो तशी नेक्स्ट आमी मुखार सुनोवच्या. सो नेक्स्ट कीर्तन सांगू येता आसा ती शैला प्रभू माताजी तांणी एक्चुअली शारजांत तशें बट आतां बेंगळुरा आसात तांणी येवचे फ्लायट ना की म्हूण तांकां. सो कॅन्सल जाता आसा. लायक तुमी बेंगळुरा आसले बेटर दिसता म्हाका आतां. सो तांणी धुले धुले गोराचांद हरी गुण गाव तें सांगता ती ट्रान्सलेशन वरें सांगा माताजी. बेंगाली लँग्वेजर आसा. हरे कृष्णा प्रणाम्स. हरे कृष्णा. हे चैतन्य महाप्रभुले महिमनी सांगची एक मधुर बंगाली वैष्णव भजन ताजे एक अर्थ एक सांगचे पळयता हांव. चंद्राल रूपांतू भगवान गौरचंद नंताची भगवान हरील महिमेचे गुणगान करता वृंदावनांतू येता ती. दोन्हीचे अर्थ वृंदावनाचे रुक्कावैरासचे लता बळ्ळी प्रेमांत व्याकुल जाला आणि भगवान हरीले महिमेचे गुणगान करता आस. तशी वनांत वसचे पक्षी गुंपू पुरा भगवान हरीले नामाचे गान करता आसती. तिन्ही अर्थ भगवान गौर सांगता हरी हरी. तशीची शारी पक्षी म्हळ्यार चेल्ली किरू उत्तर दिता हरी हरी म्हणून. नंतर पुराची चालू चेल्ली किरू पुरा ओटूची हरिनामाचे पदी सांगता ती. चारी चर्तो पवित्र नामा निमित्त अमलांतो हरीण वनातुलेन भायरी वता आणि मयूर प्रेमांत व्याकुल जावन नंता आसती. पंचाचर्तो भगवान हरी तांगेल हृदयांतू विराजमान अस. भगवान हरी तांगेल ध्यान मुद्रांत वस आणि तांणी सदा तांगेल वाणीन हरिनामाचे जप करता आसती. गौरचंद आनंदमयी अवस्थांतू उन्मत्त जावन हरिनामाचे गान करताची भूमी वैरी ಹೊರಳಾಡ್ತಾ आसती. संचपद्यार्थ यमुना नदीचे दडा पावन हरी हरी जप करता उन्माद पूर्वक नृत्य करता ती. माता यमुना इतली आनंदित जाल्ली की ती उठोन भगवान गौरांगाले चरण धुवचेक मुखारी येता. पदी सांगूक हांव प्रयत्न करता. डुले डुले गौराचा हरी गुण गाय. डुले डुले गौराचा हरी गुण गाय. आशिया वृंदावने नाचे गौरराय.
डुले डुले गौराचा हरी गुण गाय. वृंदावने तरुलता प्रेमे कोई हरी कथा. वृंदावने तरुलता प्रेमे कोई हरी कथा. निकुंजेर पाखी गुली हरि नाम सुनाय. डोले डोले गौराचा हरि गुण गाय. गौरा बोले हरी हरी गौरा बोले हरी हरी. शारी बोले होरी होरी. गौरा बोले हरी हरी. शारी बोले होरी होरी. मुखे मुखे शुक शारी हरि नाम गाय. डोले डोले गौराचा हरि गुण गाय. हरि नामे मत होए हरि नासीचे देई. हरि नामे मत होए हरि नासीचे देई. मयूरा मयूरी प्रेमे नाचिया खेलाय. डुले डुले गौराचा हरि गुण गाय. प्राणी हरि ध्याने हरि. प्राणे हरि ध्याने हरि. हरि बोलो बादन भोरी. प्राणे हरि ध्याने हरि. हरि बोलो बादन भोरी. हरि नाम गे गे रसे गल जाय. डोले डोले गौराचा हरि गुण गाय. आशिया जमुनार कुले नाचे हरी हरी बोले. आशिया जमुनार कुले नाचे हरी हरी बोले. जमुना उठोले शे शरण धोया. डुले डुले गौराचा हरि गुण गाय. डुले डुले गौराचा हरि गुण गाय. आशिया वृंदावने आशिया वृंदावने नाचे गौरराय. डुले डुले गौराचा हरि गुण गाय. डुले डुले गौराचा हरि गुण गाय. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा शैला माताजी हरी बोल हरी बोल. प्रदीपटी तुम्ही येऊन चंद कोण पद सांगचस आणि हा तुम फोन करचे माताजी कोणी असावे तुम्ही स्टुडंट पद सांगू का म्हणून. तुम्ही फटाफट एक 2-3 जण फोन करून मग एक 2-3 चेडवाल नाव की माताजीच नाव की दिवचत तुम्ही. थँक्यू धन्यवाद लक्कोरे हांव थँक्स सांग तुमका. त्यानेशी आज भारी चंद पद सांगला ट्रान्सलेशन वर चंद ब्युटिफुली सांगला. सो तुमका अनंत अनंत धन्यवाद माताजी भगवत पूर्ण कोंकणी ती माता कोण अशी तुम्ही केदना सेव दितात अशी मुखर सुनाले देऊ का तुम्ही. तशी म्हणा रिक्वेस्ट करतो. हरे कृष्णा प्रणाम्स. हरे कृष्णा. तर आम्ही नेक्स्ट वचे नेक्स्ट एक सणाची हे चाइल्डहुड पास्ट टाइम सांगू का ट्राय करता. हे एक देवान कशी एक मिस्टिरियस प्रोटेक्शन अपने आप करून घेतलंय म्हणून. एक डे वन डे कसं ना सांगल्या रे
दोग जाण चर्रयलीं. तशी हें चेडूं भारी ಚಂದ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಾಯ್ ನಿಮಾಯ್ ಗುಂಗ್ರು ಗುಂಗ್ರಾಲು ಕೇಸು ಫುಲ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ घालून चंदकोन खेळत आशिल्ली न्हू भायर. सो हांणी लेकले हे चेडा स्टील कोरया आनी लागी कशी तेदान पुरा फॉरेस्ट न्हू खंय गेलें फॉरेस्ट वचून चेड्यान भांगर पुरा काडचें म्हूण तांणी लेखिल्लें. सो तो शिकन करता तांणी उकोण अशी खांद्यार दवरून घेतात चेडाक आनी तांणी व्हरया म्हूण लेकलेर कसो जाता सगळे जाण अशी सर्कल मार तांकां गोतनाशी आनी वापस निमाय निमायलगर कडेन येता आसत येद्राक. तांकां कसं म्हणून कळना इतली इल्युशन देवान क्रिएट केलां सो तशी तांणी कडेन पुरा सोदीत आशिल्ली तितले भितर खंय आसा निमाय खंय आसा म्हणून. तशी तांणी कडेन थंय सोडता ती चेडवाक आनी तांणी धांवता ती. सडनली तांकां कळटा हें कसं की आसा हें यू नो हें चेडूं कसं की स्पेशल आसा म्हणून कळटा धांवतात तांणी. सो तशी आमी लेगीत अशी देवान कशी तागेले तांणी ताणें प्रोटेक्ट करून घेतिल्लें आसा. अशी लेगीत आमी ना इतलो सांज चड जाल्यार बरें इल्युशन तांणी चेडवाक पळय देवाक ಚಾನು ಅಥವಾ హ్యూమన్ లైఫ్ ಅರಸ್ ಅಥವಾ एनिमल ಅಂತ कसनेना देव खंयचे परिस्थितीर असो देव देवची ताका पूरा पवर असता देवाक त्या तुमकां तो गोष्ट आशिल्ली दशावतारांक खंयचे खंयचे हें घेतला दशावतार म्हळ्यार तें ओन्ली आमी सांगची मात्र भरती अवतारान गिनंत अवतार आसा देवाल्या तशींची नेक्स्ट आमी कीर्तन या पळय आमले नेक्स्ट कीर्तन ही आसा ती कविता शेणे माताजी आणि दुबईत जॉईन जाता आसा ती श्री हरे कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभू दयो करो मोरे सांगता आसा ती हरे नरोत्तम कृष्ण दास मा. ठाकूर सांगा माताजी हरे कृष्ण सांगची कुशी फुडें तुमकां एक सांगच्या इच्छा पावता हांव हें कृष्णा कॉन्शियसाक नवीची तेज्या न्हू हांव आयकलें म्हळ्यार कीर्तना म्हळ्यार मिगेल मनांत हांव भजने अंतो मात्र आसता तशी कृष्णाक रिलेटेड जाल्यार अशी भजन हांव फर्स्ट टायम सांगचें तशें हांव कसने सांगिल्ल्यान तूं चूक येसल्यारी तुमी समकोर येता आनी मिनींग आय तशीची हांव मिगेल म्हाका कितले अर्थ जाल्ला ताजे वयर हांव मिनींग सांगच्याक अर्थ सांगच्याक हांव ट्राय करता सो तशें माताजीन सांगतना तुमकां सांगचें जाता वय म्हणून म्हाका एक माताजीन निमगिलें तशें हांव सांगलें गोतना कृष्णान म्हाका ह्या फाटी एक एग्जाम दिवच्याक म्हळ्यार सिलेक्ट केला पळया हांव पास जाता की ना म्हण सो कृष्णाल खातीर हांव ह्या ट्राय करतास मिगेले सायडा दुखून तशें तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद हे ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या खातीर सो एक मिनिट हांव म्हळ्यार मोबायलार हें करता हांव एक मिनिट म्हळ्यार अंतू एक्चुअली हे कीर्तन अंतू म्हाका कोत्ता आशिल्ले प्रकार एक आत्मा चे विशय चर्चा जाता म्हळ्यार एक आत्मा कृष्णाले पय्या मुळा वच्चाक ट्राय करतास ताजे न्हू मस्तू नमनेरी कृष्णाक तो त्या आत्मा प्लीज करच्याक म्हळ्यार सांगच्याक ट्राय करतास की मिगेल तितले शुद्ध आशिल्लो आत्मा तुका कई मेळेश ना तशें न्हू तुगेल पैमुळा येवच्याक हांव इच्छ पावता तेजे म्हाका तूं मोक्ष दी और तुगेल पैमुळा येवच्याक म्हाका वाट दाखय म्हणून ते तूं तीन लोकाचे अधिपती तशें न्हू तुगेल पैमुळा येवच्याक म्हाका इच्छ आसा तशें तूं जाल तितलें म्हाका येवच्याक म्हाका तूं हेल्प करता म्हणून फर्स्ट पॅराग्राफांत आसा आनी तुगेल अवतारू कसलाक म्हळ्यार आत्माक पुनर्जन्म दिवन मस्त नमने जन्म दिवचे शक्ती आसा आमगेल श्री कृष्ण परमात्माक तशी खंयची एक तरी म्हाका एक आत्मान तूं म्हाका सेरसुच्याक ट्राय करूं जाता तशें न्हू तशें तूं म्हाका हांतू जाल्यार म्हाका एक कशी पिणी करून म्हाका तुगेल पैमुळा येवच्याक हेल्प करी म्हूण दोन्ही चंत आसता मागीर आनी तूं केन्नाय नित्यानंद म्हळ्यार केन्नाय हांसून केन्नाय आनंद रितीर आसता तशें न्हू ते हे आनंद दृश्टी आसतना तूं मिगेल वयरी आलोचन करून म्हाकाय ते आनंद दिवच्याक तूं म्हाका ट्राय करता म्हणून ते आत्मनिमगिता आनी कसं म्हळ्यार
फोर्थ अंत कशें म्हळ्यार सीता रामदेव सीतापती सीतापती लागीं म्हळ्यार तागे रामदेवा थ्रू वता की म्हाका पळय नित्यानंदा लागीं सांगून म्हाका एक तागेले पायमळा येवच्याक तूं कशी पिणी करून शिफारस करका म्हणून तशी म्हळ्यार सीतापती म्हळ्यार रामदेवाल थ्रू ट्राय करता ते आत्मा. आणि गोस्वामीस म्हळ्यार एक सहजन तांणी समेत तुगेले फॉलोवर्स तशें तांकां तूं कशी तुगेले पैमळा स्थान दिला की तांगेल म्हापशी हांवय आसा सो म्हाका वरेन तूं तुगेले पैमळा जाग दिवका म्हणून ते लास्ट वनान तूं तशें सो म्हाका दिसता हे ऑथर ऍज ए आत्मा तांणी लेखून हे बरोवन आसतलें म्हणून मिगेल्ले एक कसन आलोचना. सो म्हाका गोतना म्हाका गोत आशिल्लें तितलें हांव ट्राय केला तशें हांव हे कीर्तन सांगच्याक प्रयत्न करता. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कुरु मोरे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कुरु मोरे. तुम बिना के दयालो जगत संसारी. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु पतित पावन हेतु तव अवतारे. मोसम पतित प्रभु न पै बेअरा. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कुरु मोरे. आह प्रभु नित्यानंद प्रेम प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी. मिगेल रॉंग जावन आसा पुरो. कृपावलोकन करो आमी बरो दुखी. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे. तुम बिना के दयालो जगत संसारे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई. तव कृपा बले पाए चैतन्य निताय. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ. भट्ट जुग श्री जीव प्रभु लोकनाथ. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु कृपा करो मोरे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो. श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास. रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दासा. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे. तुम बिना के दयालु जगत संसारे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माता जी.
हरे कृष्णा कविता शिणे माताजी चंद कोण सांगेल असं काय होडना तुमगेले मीनिंग वरे ब्यूटीफुल आशिले सिंगिंग वरे ब्यूटीफुल आशिले जे ट्यून डिफरेंट आले धन्यवाद वरे भारी खुशी इदल आमका धन्यवाद नवे ट्यून आणि तुमगेले वॉइस ब्यूटीफुल असं सिंगिंग वरे लायक अस माताजी धन्यवाद काय धन्यवाद हेसिटेट करना कती आणि अशी मुख सुने तुम्ही सेव देऊ का या व्हेरी इझी कृष्णार्पण तिथलेची कृष्णाला एक सांगच्याक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेला मस्त संतोष म्हाका तशी भोगत पूर्ण कोंकणी टिमानी अशी भरती मंच असतांगिले तुमका भरती जायत अपॉर्च्युनिटी माताजी मिळता जायत माताजी तुम्ही येऊ का इथे खुशीच जायत धन्यवाद माता माताजी धन्यवाद ओके हरे धन्यवाद कृष्णा धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्णा पळया माताजी फर्स्ट टाइम सिंग करचे जाल्यार कितले ब्युटिफुली सिंग केलेलं असं धन्यवाद माताजी तुमका वापस तशींची आता मी ಸ್ವಲ್ಪ निमाई विषयानी ಸ್ವಲ್ಪ ऐकूया ಟ್ರೈ करता ನಿಮಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡ್ದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿ ಆಮೇಲೆ ದೇವು तशी बस्ती व्हडले ब्रिलियंट स्कॉलर जातात तांणी थ्रू आउट नाव दिवपा तांकां बत्ती नांव येता तशी तांकां निमाय पंडित म्हूण सांगता ती तशी तांणी मंत्र इनिशिएशन वरे घेता ती तांगे स्पिरिच्युअल मास्टर आसता ईश्वरपुरी तांणी खंयची पिलग्रिमेज वचून आसता ती गयांत मेळता तांकां हें इनिशिएशन सो ಫಸ್ಟ್ ತನ್ನಿ ಪೂರಾ ಜನಲೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ತತ್ವವಾದ ಪೂರ ಕೊರ್ಚ್ಕೆ म्हणल्यार तांणी पंडित नव्हे पूरा ऑल ओव्हर इंडिया तुमचे कडेन येवन तांगेले शिक्षा गुरू नव्हे तांणी तांगेले आयकून शिकता आशिल्ले ब्युटिफूल जावन टीच करता आशिल्ली भरती ब्रिलियन्स पुरा शास्त्र पुरा गोतस तशी आतां तांकां इनिशिएशन जालें मागीर ते तांगेले फुल्ल हार्ट चेंज जातके तांणी वापस गया तकून वापस तांणी नवद्वीपा आयले तेन्ना फुल्ल तांगेले ते लर्नेड हें आशिल्लें पळय तें पुरा वचून एक डीप लव फॉर कृष्णा तें आसता तांगेलागी फुल्ल आयले मागीर कंप्लीट चेंज तशींच एक ಸ್ವಲ್ಪ काळा मागीर श्रीवास ठाकूर कडेन फुल्ल एक्स्टॅटीक कीर्तन ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಕೀರ್ತನ್ म्हणटा आपलं पुरा तांगेले असोसिएट्स नित्यानंद प्रभू जावं शिवास ठाकूर जावं आनी तांगेले असोसिएट्स तुमकां गोत्त आशिल्ले प्रकार देव येता आनी केन्ना तांगेले इतले असोसिएट्स फर्स्ट पेट ताकले म्हळ्यार क्लीन कोरका ना फूल प्लेस क्लेन्स जालें मागीर देव येता तशी तांगेले असोसिएट्स बरी आसा ती तांगेली अनुयायी म्हणटा पळय तशी लॉडल असो तांणी डान्स करता ती चांट करता ती केलोपटी अशी फुल्ल एक्स्टसी वता आशिल्ली की फुल नाईट वरे तांगेले भजन कीर्तन आनी ड्रामा पुरो चलता आशिल्ली तसले एक एक्सपिरियन्स ఇంకా ऐकून मात्र होतच आम्ही आजपासून पळेल ना सो तशी हे एक डिवाइन लव ऑफ देवाले सो हे एक शेअर करूया म्हणले की हांवें तशींची आतां नेक्स्ट कीर्तनी ऐकुया तशी नेक्स्ट कीर्तनी आमगेल्यांची तुमकां पुराय जाणां गोत्त आशिल्लें हिस ग्रेस दीनदयाल सचिपुत्र प्रभुजी तांणी केन्ना येवन आमकां प्रवचन पुरो दिवचें शिकोवन दिवचें क्लास घेता ती तशींची हांणी मुंबय तुकून जॉइन जाता आसा ती सो गौर यदि गौर ना होय तो ताबे की होय तो आणि ते प्रभू तुम्ही ट्रान्सलेशन सांगेत हरे कृष्णा प्रभुजी ती म्यूटर आसा ती हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभू काय पुढे जयश्री पौर्णिमा असेल देवीदास येईल असेल ना अड होड ना तांणी सांगायचं प्रभू सांगता बा फर्स्ट होड ना प्रभू आता मी पया हरग्रेस जयश्री पूर्णमासी माताजी का आणि भज गौरांग कहा गौरांग हे सांगता असं ती हरे कृष्णा बेंगाली लँग्वेजवर असं पद स्टार्ट करेत माताजी तुम्ही हरे कृष्णा ताजी ट्रान्सलेशन हांव फर्स्ट एक सांगता ताजी ट्रान्सलेशन असना सो ताजी ट्रान्सलेशन सांगू हांव प्रयत्न करता सो ताजे फर्स्ट वर्साचे अशें की भगवान गौरंगाक पूज करा तागेले जप करा केवल भगवान गौरंगाल विषय मात्र उलया गौरंगाक पूज करताली बदल जावन मिगेल जीवन आणि आत्म जावन आसा ती नेक्स्ट गौरांगल जप करता करता हात वयर उकोळून नृत्य करा आणि नेक्स्ट गौरंगल जप आणि पूजे केलेले निमित्त सकळ दुःखाचे अंती जाता म्हणून हे पद सान ट्रान्सलेशन हरे कृष्ण माताजी तुम्ही शूर करतात हरे कृष्ण म्युटार असत माताजी तुम्ही भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगे रो नाम रे भज गौरांग
कह गौरांग लह गौरांगे रो नाम रे जे जना गौरांग बाजे छे আমার প্রাণ রে যে जना গৌরাঙ্গ বাজে छे আমার প্রাণ রে भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगे रो नाम रे गौरांगा बोलिया दो बाहु तुलिया गौरांगा बोलिया दो बाहु तुलिया नाचिया नाचिया बेराहु रे गौरांगा बोलिया दो बाहु तुलिया नाचिया नाचिया बेराहु रे भज गौरांगा कहो गौरांगा लह गौरांगे रो नाम रे जे जना गौरांग बाजे छे अमर प्राण रे भज गौरांगो कहो गौरांगो ले हो गौरांगे रो नाम रे गौरांगा भजिले गौरांग जपिले गौरांगा भजिले गौरांग जपिले होय दुखेर अवसान रे गौरांगा भजिले गौरांग जपिले होय दुखेर अवसान रे भज गौरांगा कह गौरांगा लह गौरांगे रो नाम रे जे जना गौरांग बाजे छे अमर प्राण रे छे अमर प्राण रे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण माता जी थैंक यू हरे कृष्णा जय श्री माताजी ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ್ಸ್ ಮಾತಾಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ कीर्तन हे ಸ್ವಲ್ಪ ट्रिकी सॉन्ग प्रतिपटे ट्राय केला माके उच्चे ना हांव हे पद केन्ना सांगिन नाकाले म्हणून माके येना हे पद सांगूक तुम्ही इतके छंद कोण सरळ जावन इतके छंद कोण सांगले म्हळ्यार ब्युटिफुली सांग माताजी व्हेरी नाईस आणि तुम्ही वॉइस वरी छंद आसा थँक यू सो मच माताजी भगवत कर्ण कोंकणी टीमात कोण तुमका हार्दिक धन्यवाद सांगता अनंत अनंत कोटी कोटी धन्यवाद माताजी अशी मुख असून येऊन तुम्ही सेवा दिवू का हरे कृष्णा हरे कृष्णा हा पळेल ना किती छंद करून माताजीन पद सांगेल असं सो हा कविता शेणे माताजी कोरे सांगता असं अशीची कीर्तन तुम्ही ट्राय करा अशीच आता माताजीन सांगेल म्हणके तुम्ही सांगेत काय याच्यान ಕೊಟ್ನಾಕ तशी तुम्ही ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೆಲಸ ಎತ್ತ ಬೆಂಗಾಳಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹಿಂದಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಥोडे ಥोडे असतंतु सो कष्टदायना सो आता ಸ್ವಲ್ಪನಿ नेक्स्ट आम्ही संन्यास घेतील आम्ही देवाले संन्यास घेतील एक विषय सांगू हा प्रयत्न करता हे आम्ही
वर्ल्डाची वेलफेअर खातीर देव संन्यास एक्सेप्ट करता. तांकां 24 वर्ष जावन आसता तेन्ना केशव भारती म्हणून कटवांत घेतात तांणी. कटवा म्हणजे गांवांले. सो ते संन्यास घेवचे खातीर मागीर शिक्षा गुरू म्हण तसलीं तांणी गंगा रिवर थंड वेळारी स्विम करून गेले नासके त्या टायमारी. तांगेलें तें संन्यास मागीर तांकां नांव मेळटा श्री कृष्ण चैतन्य म्हणून. तांगेलें मदर सची माताक तितले भितर तांगेलें आनवलें देहांत जावन आसता. सची माता कितलें ओवरवेल्म जातके इमोशन जातके तांकां भरती बेजार जातके तांणी म्हळ्यार तिका ಗೊತ್ತಸ तांगेली डिवायन पवर तांगेली डिवायन मिशन कसं म्हूण ಗೊತ್ತಸ जाल्यार अम्म नव ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರ್ करून घेता ती. सो तांणी फुल्ल चांट करचे होली नेम चांट करूक तांणी संन्यास घेवन ते नॉर्मली सांगेलास म्हाका शिक्षा गुरून नॉर्मली संन्यास घेतले मागीर तेंच्या प्लेसार राबनात नॉर्मली. सो तांणी ताजे खातीर तांगेलें तें गांव सोडून तांकां दुसरे कडेन वचका जाताना अम्म म्हणत सची मात तू वृंदावन वचनाका वृंदावन भरती दूर नव. सो जगन्नाथपुरी म्हळ्यार एक 4 गंटे वाट नव. सो तशी जगन्नाथपुरीवर एक धाम. सो जगन्नाथपुरी वच म्हणून सांगता. तशी आम्हाला एक रिक्वेस्ट तांणी जगन्नाथपुरी वता ती. सो जगन्नाथपुरीन तुम्ही पळोवन अशें पुरो फुल ते रथयात्रा येद्राक तांणी डान्स करचे भारी चंद. देवाले लीला सकट भारी चंद सांगूक आतां वर्णन करूंक जायना. सो सिनियर डिवोटीन सकट सांगतना आयकुया म्हण दिसता तशी. सो तशी आणि आम्ही षडगों स्वामीक पुरा मेळ न्हू तांणी इन्स्ट्रक्शन दिलेलें आसा. वृंदावनान तुमी हें कने टेम्पल फुडें हें करता 6 इन्स्ट्रक्शन दिलेलें आसा. आनी वृंदावन आमी पळयलें पुरा भरती पुरा तांगनीच पुरा राधाकुंड, श्यामकुंड, रघुनाथ दास गोस्वामीन केलेलें तें आमी फायंड आउट केलेलें तशें पुरा भरती पुरा तांगेली आमीच तांगेली मी एक हें पद पुरा आयकता आसा ती तशींची आमी हरे कृष्णा मुवमेंट म्हळ्यार आमी चांट करचे टुगेदर आमी डान्स करचे पुरा देवाल दयेनीची. चैतन्य महाप्रभुले जे आमी तांणी शिकून दिले वाटेर आमी चलता आसा ती ऑल ओव्हर वर्ल्ड. चैतन्य महाप्रभुल नांव तांणी गल्लीन तूं सकळ हें कसं पुराजण सांगता ती म्हूण सांगेलें आसता न्ही प्रेडिक्ट केलें नाशिल्लें तें हेंचें प्रूव जालां ऑल ओव्हर वर्ल्ड पुराजण हरे कृष्ण म्हणटा चांट करपाची गौरंगाल प्रेस करता ती देवाल प्रेस करता आसा ती वय. सो आतां नेक्स्ट आमी फायनल लास्ट कीर्तन या पळया तेंचे प्रभू हिज ग्रेस दीनदयाल प्रभूजी तुम्ही स्टार्ट करेत. वासुदेव घोषान बरयलं आसा. प्रभू तुम्ही ट्रान्सलेशन सांगता न्हू? बाय बाय. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ऐक पडतं ना. येस प्रभूजी यदि गौर न होय तो आयचे म्हाका भजन दिल्ला तें यदी गौर न होय तो त्या वासुदेव घोशान बरयलेलें वैष्णव भजन. अंतू वासुदेव घोष स्वता पोजिशन एक्चुअली तांगेली पोजिशन सांगची तांणी आमकां सांगची की वॉट आर वी. तेन्ना ह्या कलियुगांत तूं जर देवान मला गौरंग महाप्रभून प्राकट्य तांगेल प्राकट्य जायनाशिल्लें जाल्यार आमगेल कसं अवस्था आशिल्ली ताची वयरी भजन वासुदेव घोशान सांगलां. कशी आमी जीवन यापन करता ती ह्या ब्रह्मांडांत तूं श्रीमती राधा राणीला महिमा तिगेल सर्वोच्च प्रेम रस आशिल्लो पळय कृष्णाल वटू ताजें महात्म्य आमकां कोण सांगताले कशें कळटालें आमकां कळत आशिल्लें यदी गौरांग महाप्रभून प्रकट जायनाशिल्लें जाल्यार हें आमकां पुरा कशी कळचें आशिल्लें. तशीच वृंदावना भितर वचका जाल्यार व्रजगोपीले म्हणके आमगेले भाव देवाल वयर आमगेले श्रद्धा आमगेले प्रेम तांगेला वरी आसता. व्रजांगणा म्हळ्यार व्रजगोपिका आनी आमी तांगेले स्टेप्स फॉलो करता ब्रजगोपीले तितली शक्ती महाप्रभून प्राकट्य जायनाशिल्लें जाल्यार आमकां कोण दिता आशिल्लें. आमकां देवाल नामस्मरण करचें की हरी कीर्तन करचें की हें आमकां कोण शिकयता आशिल्लें. हरे कृष्ण महामंत्राचें इतलें इम्पॉर्टन्स आमकां कोण सांगता आशिल्लें.
तशीची आम्ही आमगेल मन एकदम सरळ करू म्हणजे सिंपल, नो ड्युप्लिसिटी. कसं नाही तांतू एक छल कपट आसच्यानच एकदम सिंपल सरळ मन दवरनू आम्ही गौरंग महाप्रभू नाव वापास म्हणाली ऑलवेज घेतर आपका. आणि तांगेला गौरंग महाप्रभूला गुणच पडा, तांगेला एक स्वभावच पडा, गुणच पडा. ताजे आम्ही लायक करता जे प्रचार करका प्रसन्न तांकां प्रसन्न करका आम्ही त्या गौरंग महाप्रभूक. कितें म्हणारी महाप्रभू म्हणके या ब्रह्मांडांत प्रेमाळ आणि दयाळ पळय एक वरके जन ना, तांगेल तितले दयाळ आणि प्रेमाळ महाप्रभू वरके. केलो जण आसता पुरो जाल्यार तांगेल तितले दयाळ आणि प्रेमाळ ना जाल्यार कोण महाप्रभूने पात्र अपात्र कसं नाही पडे नशी सगळ्यांक हरिनाम दिला कीर्तन करच्याक. आमगेल्या तर जगामध्ये स्टोरी अशी मला त्यांनी जॅन पळोवन नाही, तांणी सगळ्यांकय देवाल नाव घेवची तशी नाव घेवच्याक सांगिल्लें आशिल्लें. जाल्यारय आमगेल अवस्था हांग वासुदेव घोष लास्ट पॅरेग्राफान तो आमगेल अवस्था सांगता. या वासुदेव घोषान आमगेल खातीर बरयलां हें. हांव मिगेल खातीर सांगता, हांव देवाल नामस्मरण करता जाल्यारय पळय देवाल वयरी देवाल नांवा वयरी म्हाका अनुराग येना. आनी देवाल नांव घेतना म्हाका एक खूश जायना. हांव कशी हें मिगेल शरीर आसा पळय तें एक मिगेल एक वजन हे पृथ्वीर पळय वजन हांव कशी हांव हें मिगेल शरीर घेवन चलायमान करताच पळय तें कसला खातीर म्हाका गोतना. कित्याक म्हळ्यार वासुदेव घोष सांगता तागेले हृदया जागेर वासुदेव घोषाले हृदया जागेर आसा पळय एक व्हडसो फातर दवरला गे. आणि त्या फातरा वयरी एक हे शरीर म्हणून एक आकृती एक शेप दिला तशी वासुदेव घोष सांगता. ताजी निमित्त तागेले मन इतले फातरा म्हणके गट्टी जाला ताका देवाल नामस्मरण घेतले नंतर पळय त्या देवाल नांवा रूच येना ताका तशी वासुदेव घोष सांगता. ऍक्च्युअली त्या वासुदेव घोषान आमगेल खातीर सांगला. आमकां देवाल वयर वासुदेव घोष परम वैष्णव तांणी भजन बरोवचें आमगेल खातीर, तांणी हें बरोवचें आमगेल खातीर. आमी कशी देवाल नांव आनी घेतला घेवनय पळय आमकां तितले देवाल वयर रुची आनी प्रेम येना. कित्याक म्हळ्यार आमी मस्त डिवायडेड आसा ती. सुमार सकट हातूंत आमगेलें मन लागता, देवाल नांवां लागना. त्याची वयरी जें भजन वासुदेव घोषान बरयलां तें आज हांव सांगचे प्रयत्न करता. कशें न्ही चूक जाल्यार म्हाका क्षम करा ती. यदि गौर न होय তবে কি হইতো কে মনে ধরিতাম দে না হইতো তবে কি হইতো কে মনে ধরিতাম দে आधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के आधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के न होइतो तबे की होइतो मने धरितम दे मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सा मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सा युवती
ताकती होई तो काल নিগন হইতো তবে কি হইতো এ মনে ধরিতাম রে নিগন হইতো তবে কি হইতো এ মনে ধরিতাম রে গাও পুনা गौरंगेर गुण सरल कोरी यमान गाव गाव पुन्हा गौरंगेर गुण सरल कोरी यमान हे भव सागरे हे मोन दयाल ना देखिए एक जान हे भव सागरे हे मन दयाल ना देखिए एक जान यदि गौन হইতো তবে কি হইতো এ মনে ধরিতাম রে যদি গৌন হইতো তবে কি হইতো এ মনে ধরিতাম রে গৌরাঙ্গ বলিয়া নাগেনু গলিয়া এ মনে ধরিনু দে গৌরাঙ্গ বলিয়া নাগেনু গলিয়া এ মনে ধরিনু দে आसुर हिया पाषाण दिया ए मन घड़ी আছে आसुर हिया ए आसुर हिया पाषाण दिया ए मन घड़ी আছে ন হইতো তবে কি হইতো মনে ধরিতাম রে ন হইতো তবে কি হইতো মনে ধরিতাম রে आधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के आधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे यदि गौर न হইতো তবে কি হইতো কে মনে ধরিতাম রে हरे कृष्ण हरी 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 बोल प्रभू. कसं छंद कोण सांगितलं प्रभू. धमाकेदार एंडिंग म्हणता पळत तशी भारी खुश जालें आणि प्रभू नो वर्ड्स म्हाका सगळें सांगू येता ना.
अशी मुखार सोने तुम्ही सेवा दिवं का तशी म्हणून भगवत पुराण कोंकणी टिमा तुकून आणि मागील कीर्तन डिपार्टमेंट टिमा तुकून तुमका हांव रिक्वेस्ट करता आणि अनंत धन्यवाद अनंतानंत धन्यवाद आणि दंडवत प्रणाम प्रभू. भारी छंद करून तुम्ही मृदंग बारसून सांगितलं आणि थँक सो मच. हरे कृष्णा. मग पळयलें कसं एक धमाकेदार एंडिंग माताजींनी प्रभून दिलेलं असं आमकां. सो तशींची प्रभून सांगितलं असं दयाळू, करुणामयी हे आमगेले चैतन्य महाप्रभूले हे अवतार कोणाक आपण त्यांनी हे दिलेलं असं आशीर्वाद. तुमकां जगामध्ये स्टोरी ऑलरेडी बरची तुम्ही ऐकलं असं. कशी एक तस्सली दुष्ट आशिल्ल्यांक वरें त्यांनी आशीर्वाद दिलेलो असं. त्यांनी प्युअर डिवोटी केलेलं असं. होय न्हय? सो आतां तांगेल्या आशिर्वादान आमी आज हांगा आशिल्लो आसा ती आविर्भाव दिवस आशिल्लो तांगेलो ट्यूसडे. सो तशी चैतन्य महाप्रभुले ब्युटिफूल ओशन लायक पास्ट टायम आसा तांगेले. तुमकां वाजूका म्हळ्यार कृष्णास कविराज गोस्वामीन बरयलें चैतन्य चरितामृत वाजूयेत. नाजाल्यार चैतन्य भागवत बरें आसा ते बरें वाजूयेत तुमी. सो तशी तांगेली चायल्डहूड मेमरीज मिरकल्स तांगेले हे चायल्डहूड पास्ट टायमाचे मिरकल्स आनी तांगेले एक्स्टॅटीक कीर्तन्स. सो एवरीथींग एक पर्पज आशिल्लो ताका. आनी एक ट्रेजर ऑफ लव फॉर कृष्णा. तशी तांणी चांट करता आशिल्ली होली नेम सगळ्यांक वांटिल्लो आसा तांणी. वेदर तांणी पळयना ती हक योग्यत आसा हक योग्यत ना. या ब्राह्मण न्ही तशें करिना सगळ्यांक वांटिल्लो आसा देवान. तशी आज आमी तांगेलो आविर्भाव दिसान तूं सगळ्यांनी भारी चंदकोन पद सांगिल्लो आसा. तशी अनंतानंत धन्यवाद सांगता हांव सगळ्यांक आमी भोगात पुराण कोंकणी टिमा तुकून. तशी अशी मुखार सुनेन तुमी सेवा दिवका म्हणून सांगून आयचे प्रोग्राम फिनिश करया. आतां फर्स्ट एक हें पळया कसं